फोण्या जो कोण विन जातलो ताका 9 ते 10 हजार पडल्या पुरो. हांव म्हणटा काँग्रेसीचो सीट ऑफ फोण्या 1% राव म्हणून की भाटीकाराची सध्या तरी चड आसा. जर रितेश नायकाक तिकेट मेळ्ळी विश्वनाथ दळवीचो नक्कीच ताका सपोर्ट आसतलो. आणि 12,000 मतां पडून केतन भाटीकार निवडून येतलो. पार्टी चेंज केली म्हणून मतां पडटली अशें केन्ना गृहीत धरचें न्ही. आतां पळोवपाक वचत जाल्यार अपूर दळवी हे कार्य बरे तरेन तेणेन चालू दवरलेलें आसा. केतन भाटेकारान आपलो फुडार पळयला. 39 एचेर भाटेकारान अजून पर्यंत एक शब्द काडूना कित्याक तो म्हाका जाय. केतन भाटेकाराक तिकेट दिवपाचें निश्चित केलें. काँग्रेस पार्टीन हो योग निर्णय केला. काँग्रेसीक पडलेली ती मतां राजेश वेरेकार म्हणून पडलेली. इन केस डॉक्टर केतन भाटेकार काँग्रेसीत निवडून येयलो आनी ताका भाजपान उडपाचो यत्न केलो. कदाचित बीजेपीचो कॅन्डिडेट हांगा फोंड्यान आयलो ताकाय सुद्दां ते चिट दितले. आनी फोण्या फुडार करता जाल्यार काँग्रेस पार्टीच आसा. त्या मनान फाटल्या फावटी अपुराचेर अन्याय जालो. की भाजपान 2 ग्रुप आसा. कोणी येवता मागीर भाटेकार येवं जावं रितेश येवं जावं अपूर येवं. समजा अशें धरुया बडी रितेश पडलो. फर्स्ट ऑफ ऑल आय ओपोज दीस बायपोल इलेक्शन. गरज नाशिल्लें इलेक्शनाची. हाच्या वयल्यान अशेंय दिसता की भाजप आनी काँग्रेस हांची फुडल्या विधानसभेच्या खातीर ही रणनिती तर न्हय न्हू. नमस्कार, आमी आसात फोंड्या कलेच्या अंत्रूज म्हारात. सध्या शिगम्याचे दीस चालू आसतनाच वेंचणूक आयोगान फोंड्या पोट वेंचणुकेचे रणशिंग सध्या फुकिल्ले आसा आनी सध्या आमी पळोवंक गेल्यार फाटल्या 4 दिसांनी 4 खडेगाद म्हालगड्यांची नांवां मुखार येतालीं. काँग्रेसीन डॉक्टर केतन भाटीकर आनी राजेश वेरेकर हांचें नांव सुचयल्लें. मात्र सध्या डॉक्टर केतन भाटीकर हांच्या नांवाचेर शिक्कामोर्तब जालेलेंच आसा. जाल्यार भाजपान आदले आमचे फोंड्याचे पात्रांव म्हणून वळखले जाणारे आनी जेंच्या खातीर सध्या ही पोट वेंचणूक सध्या जावपाची आसा ते म्हटल्यार सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांच्या चल्याक रितेश नायकाक भाजपा वतीन तिकेट उमेदवार ते घोशीत करपाचे आसा अशें कळिल्लें आसा. आनी दुसऱ्या वाटेन विश्वनाथ दळवी हांचेंय नांव येतालें. मात्र सध्या फोंड्या स्थिती कितें आसा हें जाणून घेवपा खातीर आमी फोंड्या म्हालात आयिल्ले आसा. आमच्या बरोबर काँग्रेस तशेंच भाजप समर्थक लेगीत आसा आनी जे फोंड्याचे ज्येश्ठ पत्रकार मिलिंद माडगूड सर आमच्या बरोबर आसा. तांच्या कडल्यान जाणून घेवया. सर, सध्या भाजपा वतीन रितेश नायक हांकां उमेदवारी जाहीर केलेली आसा. तर दुसऱ्या वाटेन काँग्रेसीचे डॉक्टर केतन भाटीकार म्हणजे मंत्री रवी नायक हांचो वारसो लाभिल्ले मंत्री रवी नायक हांच्या सहानुभुतींतल्यान रितेश नायक हांकां मतां मेळटली काय डॉक्टर केतन भाटीकार हांची जी लोकप्रियता पावलार पावला वाडत आसा तो बाजी मारतलो अशें सध्या गणीत पळयत जाल्यार फोंड्या म्हालात कितें दिश्टी पडटा? सगळ्यान पयलीं म्हळ्यार पात्रांव रवी नायक ही एक वेगळीच फिगर आशिल्ली. 100 फावटी ह्या मतदारसंघात निवडून आलो. 100 फावटी बेश्टे येवन तो आनी ताजें एक विजन बी सगळें वेगळेंच आशिल्लें. म्हणून ताजी जागो घेवप इतलें सोंपें काम न्ही. आतां रितेश हो ताचो भुरगो मान्य, पूण तरी हांव तुका आतां सांगलें की हे अशे कोण पात्रांव सारके रवी नायका सारके मनीस नेते हे युगान तो एकदांच घडत आसता. त्यामुळे तो आतां रितेश कितें करतलो हो फुडलो प्रश्न. पूण सध्या जर पळयत लोकप्रियता जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आमचो डॉक्टर केतन भाटीकार 1 इंच तरी फुडें आसा अशें दिसता म्हाका. कित्याक सगळे कडेन ताजें काम आशिल्ल्यान आतांच न्ही पात्रांव आसतना सुद्दां तो काम करतालो. तो ताणें MG म्हणून काम केलें, मागीर ताणें स्वतंत्र काम केलें. आतां तो काँग्रेस तो भितर सरला आनी म्हाका दिसता ह्याच कारणा खातीर ताका काँग्रेसीन हाडला जायत. कित्याक ऑलरेडी ते राजेश वेरेकार आशिल्लो पूण ताका हाडपाचें कारण तें आसूं शकता आनी त्या खातीर आतां ताका तिकेट डिक्लेअर जाल्या. म्हणटकूच आतां भाटीकार आनी रितेश हेंच्यान फायट जातली. रितेशाक एक प्लस पॉयंट आसा तो म्हणजे ताच्या बापायच्या पुण्याचो. बापायन म्हणजे पात्रांवान आमचें खूब हांगा काम केलां. ताका सॉफ्ट कॉर्नर हांगा आसा त्यामुळे तो पॉयंट ताच्या फावरार आसा. एट द सेम टायम केतन भाटीकाराची पार्टी कोरी आसा. ताका तशें कांय ना म्हणजे पॉलिटिकल बॅकग्रावंड कांय ना. पण एट द सेम टायम एक लक्षात विसरूं जायना की फाटल्या फावटी ताका 7,437 मतां पडलेलीं. जस्ट 77 मतांनी तो पडलेलो. म्हणून ताका एक अनुभव आसा. ताणें ह्या मतदारसंघाचो सगळो एक म्हणटा तो फेरो केला, तांचे कॉन्टॅक्ट केला आनी ताची सगळ्यान वाखाणणारी गोश्ट म्हणजे पडूनय तो इतल्या कमी मतान पडूनय ताणें काम आपलें चालू दवरलेलें. म्हणून हो ताका प्लस पॉयंट मेळूं शकता. आतां लोक कितें डिसायड करता हें आमकां कळटलेंच. पूण वारो जर पळयत सध्या हवा जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता थोडी फार 1% राव म्हणून की भाटीकाराची सध्या तरी चड आसा. फुडें कांय जात म्हजें सांगून नजो. बरोबर. आणि सर सध्या ही आता वेंचणूक प्रक्रिया जी आसा ती नवे आता SIR जे जाल्ल्यान तेचे वयल्यान जातली म्हणजे ही नव्या SIR वयल्यान. सो फाटल्या हितूंतले सध्या सुमार 3,800 कितें मतदार वगळिल्ले आसा. सो आनी केतन भाटीकर कितें 77 कितें मतांनी हारिल्लो अशें वाटता. सो हाचो कितें परिणाम जावपाची शक्यता? तुमी म्हणटा बरोबर. जो 4,000 मतां आतां ही जाल्या डिलीट जाल्या
ही 4 मतां कोणाची हें म्हाजें सांगून नजो, पण जास्त करून ती एकय काँग्रेसची आसूं शकता, कित्याक तर करून ते आउटसायडर आसा म्हणून काँग्रेस आसूं शकता अशें हांव म्हणटा. पूण ह्या मताचो फटको केतन भाटेकाराक बसूं शकता की ना हाचो आमी विचार करपाक जाय. पण एट द सेम टायम आमी हो विचार करपाक जाय, फाटल्या फावटी केतन भाटेकारा पडलेली 7,437 आणि राजेश वेळेकारा पडलेली 6,820. आता ही जर दोघे तुम्ही टोटल करीत जाल्यार 14,200 जाता. आता 14,200 तुम्ही कितली मेहनत करू शकता, कारण फोण्या जो कोण विन जातलो ताका 9 ते 10,000 पडल्या पुरो. म्हणजे आमी 2022 जर वळेरी पळयत जाल्यार मंत्री रवी नायक हांच्या सकयल केतन भाटेकार हांकां मतां पडिल्लीं आनी त्याच बरोबर काँग्रेसीक राजेश वेरेकर राविल्ले, म्हणजे तांकांय 6,000 सुमार मतां पडिल्लीं. ती समज दोनी मतां एकठांय करीत जाल्यार तेंचे सद्या पाळणे जे आसा ते जड जावपाची संभावना आसा. आमच्या बरोबर आसात आदले सरपंच तशेंच मंत्री रवी नायक हांचे खूब जवळचे अशे आणि काँग्रेसीचे ते समर्थक रवी नायका बरोबर तेंच्यांनी खूब काळ घालयल्लो आसा. त्यांचे सध्या विचार जाणून घेवया. सध्या काँग्रेसी वतीन डॉक्टर केतन भाटेकार हांकां उमेदवारी जाहीर जालेली आसा पोटवेंचणुके खातीर. तुमी काँग्रेस समर्थक आणि पयलींच्यान तुमी काँग्रेसीन आसा मंत्री रवी नायक आसतनाच्यान, पूण तुमी मंत्री रवी नायक भाजपान गेले तरी तुमी काँग्रेस काय सोडूंक ना, म्हणजे तुमचे पक्के एक जे पक्षा फाटल्यान तुमी उबे रावपाचे हे आसा. तर तुमकां कितें दिसता सद्याचें गणीत पळयत जाल्यार कित्या खातीर डॉक्टर केतन भाटेकाराक तुमी फुडें काडिल्लो आसा? काँग्रेस पार्टीन हांव एक जॉन पेरेरा एक सरपंच, तसोच हांव फ्रॉम 1993 पंच मेंबर जाल्लो ह्या भागांत कुट्टी खांडेपार पंचायतीन. त्याचे उपरांत जे खंयचे पार्टी हेजी इलेक्शन येयलें ते सगळीं इलेक्शनां हांवें काँग्रेस पार्टी एक तर्फेच हांवें काम केल्लें आसा. सर्गेय रवी नायक 2002 तेन्ना BJP गेलो, हांव तेन्ना उपसरपंच आसलो, पूण हांव वचना, हांव म्हजी काँग्रेस पार्टी रावलो. आतां पयर 17-22 जालें तेन्नाय बी हांव वचना. सो हांव निश्ठावन काँग्रेस पार्टीचें काम करता. सो काँग्रेस पार्टीचें काम करता आसतना पक्षान म्हाका टायम एंड अगेन म्हाका आपयता पक्ष की तूं सर्वेक सांगता की तुजें फुडें योगदान आसा. सो हांवें म्हाका तेणी विचारलें की कशें कितें, तर म्हाका कितें आहा, म्हाका एज अ पार्टीचो कार्यकर्तो म्हाका काँग्रेस पार्टी वयर येवपाक जाय. आनी काँग्रेस पार्टी वयर येता आसतना बारीक तूं पळयशी जाल्यार हो सीट हांव म्हणटा काँग्रेसीचो सीट ऑफ फोंड्या. फक्त आमची जे सगळे हें आसा जागे दरे म्हणटा पळय गाटी, ते सगळी तर गाटी योग्य रितीन बांदून हाडल्यो जाल्यार नक्की हो काँग्रेसीचो सीट फोंड्या आमी परतो काँग्रेसीचो म्हणून घेवंक शकता. कित्याक फाटले फावटी सर्गेय रवी नायक जेन्ना येयलो तो 77 मतांनी येयलो. सो काँग्रेसीन सगळो हो विचार केलो आनी भाटेकारा सारको तेजें कार्य आसा, हांव पंचायती आसता, आतां म्हजे मिसेस आसा, आमी जवळून तेजें कार्य पळयल्लें आसा. तेजें कार्या सारक्यान ताका नक्की ZP इलेक्शनां ताका पावती मेळ्ळी आसा. सो नक्की हें ताका हें बऱ्या पडटलें. सो काँग्रेस पार्टीन हो योग निर्णय घेयला की फोंड्या केतन भाटेकाराक तिकेट दिवपाची निश्चित केला. सर आमी फाटीं जेन्ना वातावरण पळयताले डॉक्टर केतन भाटेकाराक उमेदवारी जर काँग्रेसीची दिली जाल्यार राजेश वेरेकर हो पयलींच्यान काँग्रेसीक वावुरपी एक दुळफी निर्माण जातली अशें दिसतालें. मात्र तुमी सद्या पाठिंबो दिलेलो आसा केतन भाटेकाराक. राजेश वेरेकारान काल जाहीरपणान पणजे आमच्या काँग्रेस ऑफिसान सांगलें आसा की आपण जर फोंड्या काँग्रेस स्थिती भक्कम जावपा जाय जाल्यार आमी एक रावपाची हें आसा, गरज आसा. सो आपण आपलो पाठिंबो केतन भाटेकाराक तिकेट दिली जाल्यार आपण तेच्या बरोबर आसतलो हें सांगलें आसा. सो इतल्यान म्हाका दिसना काँग्रेसीचें तशें कांय आमचे भितर दुफळी अशें कांय ना. सगळीं एक जावन केतन भाटेकाराक आनी फोंडेचो सीट आमी रिटेन करतले. कालूच राजेश वेरेकर हाणें जाहीर केल्लें की आपलो तेंको जो आसा तो काँग्रेसीन जशें ठरयल्लें आसा की उमेदवारी केतन भाटेकाराक दिवची म्हणून तेंच्यांनी तेंको दिल्लो आसा आनी सादारण 5 म्हयने कितें हो कार्यकाळ ते आसतलो तांकां. आमच्या बरोबर आनी एक काँग्रेस समर्थक आसा राम कुंकळकर सर. सर तुमकां कितें दिसता, तुमी काँग्रेसीच्या पयलींच्यान? हांव 1967 काँग्रेस आसा. हे तुमी कोण जल्मून नाशिल्ले तेजे पयलीं हांव काँग्रेसीक, आनी आज सुद्दां हांवें काँग्रेस सोडूना. कित्याक हांव जगता, हांव काँग्रेसीक काम करता ते काँग्रेसीच्या तत्वां खातीर. आमी लोकशाही पद्दतीन वागपी पार्टी. लोकशाही पार्टी म्हणजे कितें, आमकां एकदां काँग्रेसीन सांगलें, पार्टीन सांगलें हो उमेदवार, पण त्या उमेदवाराक आमी सपोर्ट करपी. आतां आमी हांगा फोंड्यान पळयलां की दोतोर केतन भाटेकार हो एक नवो तरूण धडपडो, हेवटेन तेवटेन धडपडटा आनी
कितें तरी समाजा खातीर काम करता. कोणी म्हणटाले तुमी ताका भितर एंट्री घेतल्या, आमी एंट्री कोणाची घेवना, तो आमच्या हातून आयला. तशेंच आमचे BJP तर म्हणीत आमी कोणाची दुसरी एंट्री घेतल्या, BJP आमचे आमदारूच फारायता. अशे टायमार आज काँग्रेस तर वयर सरतली, विनिबिलिटी जो जिखता ताका आमी तिकेट दिता. फोंड्या मतदारसंघ हो पयलीं सुद्दां काँग्रेसीचो, एक टायमार MGचो आशिल्लो, पयलीं सुद्दां काँग्रेसीचो. 1980तल्यान हांगा काँग्रेसीन पयलो आपलो पांय घाला, तो आमचे जोल्दे आग्यार निवडून आयला. तेन्ना सुद्दां हांवें जोल्दे आग्याराच्या स्टेजीचेर काम केलां आनी हांवें भाशणां केल्या. ताजे नंतर काँग्रेस फोंड्यांत सदांच आयल्या आनी ताजे नंतर बाब रवी नायक हो काँग्रेसीन आयलो. रवी नायक काँग्रेसीन आयलो, मागीर हो गड रवी नायकान 4-5 वेळा हो राखलो. रवी नायक जरी काँग्रेसीन आयलो आनी तो सोडून दुसरे पार्टीन गेलो, आमी पार्टी सोडली ना, आमी काँग्रेसी फाटल्यानूच आसा. आनी म्हाका दिसता म्हज्या मता प्रमाणे फोंड्यान म्हणटा ती आयची जी परिस्थिती, आज जी BJPन गोंयान परिस्थिती केल्या, ते परिस्थितीक पळयात. कित्याक हे फॅसिस्ट पार्टी, ह्या फॅसिस्ट पार्टीन हांकां लोकशाही पद्दत नाका, हांकां विधानसभा चल्लेली नाका, हांकां खंयच्याय विशयाचेर उलोवपाक नाका, हांकां आपूण करता तो कायदो आपूण करता. खरें म्हणल्यार लोकशाही पद्दतीन चल्लें, विधानसभेन उलोवंक जाय, लोकांचे प्रश्न सोडोवंक जाय आनी लोकांचें डिस्कशन करूंक जाय. अशा पद्दतीन आज फोंडेचो जवळ जवळ 14,000 लोक फोंड्यान काँग्रेसीच्या बाजून आहा. एटलिस्ट केतन भाटीकाराक 10 ते 12,000 मतां पडून केतन भाटीकार निवडून येतलो. कित्याक आमचे सारके सगळे समर्थक काँग्रेसी फाटल्यान रावतले, हें तुमकां हांव सांगता. सर, आताच राम कुंकळकर हाणें म्हटलें की काँग्रेसीची कांय तत्वां आसा आनी त्याच बरोबर भाजप जे आसा ते गडबाजी करपाक माहीर आसा. तुमकां असो खंय संशय बिशय जाणवलो जाल्यार, समज इन केस डॉक्टर केतन भाटीकार काँग्रेसीत निवडून येयलो आनी ताका भाजपान ओडपाचो यत्न केलो जाल्यार पूर्ण विश्वास तुमचो डॉक्टर केतन भाटीकार हांचेर आसा की तो वचचो ना म्हणून? हय, म्हाका जाल्यार हांवें तेजे कडेन डिस्कशन केल्लें आसा, आमी पार्टी कडेन डिस्कशन केल्लें आसा. केतन भाटीकार हो आजून यंग आसा, तो ताका तो दिसता नाका जाल्ली उडी मारतले. आतां तुमी फाटले पयले 11 गेल्ले तेन्ना कितले जाण उडी मारलेले, ते कितले जाण फेल जाले. आतां 8 गेल्ले, तेंचे 8चें कळटलें, जेन्ना 27चें हें जातलें तेन्ना कळटलें. सो केतन भाटेकारान आपलो फुडार पळयला आनी फोंड्या फुडार करता जाल्यार काँग्रेस पार्टीच आसा आनी तेणें योग्य तो निर्णय घेतला. आनी तो म्हाका दिसना की तेणें इतलें ताका बरें हांगा हें पक्षाचें आमचें हें मेळटलें तितूंतल्यान तो सायडी सरपाना. तेजो जर फ्युचर जावपा जाय जाल्यार. आमच्या बरोबर आसा आदले नगराध्यक्ष फोंडेचे शांताराम कोलवेकर. सध्या तांची घरकान्न डेप्युटी चेअरपर्सन आसा, भाजप समर्थक आसा ते. सध्या रितेश नायकाक उमेदवारी जाहीर केलेली आसा. म्हणजे भाजपा वतीन कसो तुमचो प्रचार चलिल्लो आसा आनी एकंदरीत डॉक्टर केतन भाटीकाराचेर मात करपाक रितेश नायक हांकां फळ प्राप्त जातलें म्हणटात? सगळ्यान पयलीं हांव सांगपाक सोदतां की तुमकां अजून पर्यंत भाजपान आयच्या घडीक पर्यंत अजून टिकेट डिक्लेअर केल्ली ना. ती आणि भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक कांयच फरक पडना. जे हायकमांड डिसायड करतले, पार्लमेंटरी बोर्ड जे डिसायड करतले तेज्या हेज्या प्रमाणे आमी कमळ ज्या जाग्यार आसा थंयच मतां मारता. सो आमकां कॅन्डिडेट आमचे भारतीय जनता पार्टीचें एक उद्दिश्ट आसता. आमी देश प्रथम, दुसरी आमची भारतीय जनता पार्टी आनी तिसरो इंडिविज्युअल, आनी ह्या तत्वान आमी चलता. त्या खातीर जे तुमी म्हटलें न्ही अजून तिकेट डिक्लेअर जावना. दुसरी गजाल अशी आसा की तो आमचो कॅन्डिडेट कमळ अशें धरुया सद्या तरी, आनी आज नाल्यार फाल्यां डिक्लेअर जातलोच. तुमी सांगलें विचारलें की केतन भाटीकाराक नक्कीच भारी पडटलो, कारण केतन भाटीकाराचें हें तिसरें इलेक्शन विधानसभेचें. एक ताणें पणजे लडयल्लें ते भाशा सुरक्षा मंचाच्या वतींतल्यान, दुसरें लडयलें ताणें फोंडेच्यान मोगो पक्षा कडल्यान. मोगो पक्ष, भारतीय जनता पार्टी, भाशा सुरक्षा मंच हेंची आयडियोलॉजी खंय ना खंय तरी एक मेळटा. वेरेस काँग्रेसची आयडियोलॉजी ही कंप्लिटली विरुद्ध दिशेन आसा. अशा पद्दतीन जेन्ना तेणें भाशा सुरक्षा मंच सुद्दां, म्हणजे हांव ताका म्हणटलो तो एक ऑपॉर्च्युनिस्ट, खंयच्या परिस्थितीन येन केन प्रकरणी ताका ते एक आमदार म्हणून निवडून येवपा जाय म्हणून जेन्ना भारतीय जनता पार्टी आनी मोगो पक्षाची हांगा जेन्ना युती आसा
त्या युती खातीर ताका मोवो पक्षाचेर तिकेट लडोवपाक मेळना आनी ताका कितें दिसता की काँग्रेस पार्टी ती जर आपण साथ घेतली जाल्यार आपूण चड मतां काडटलो म्हळ्यार तशें आसना. कारण भारतीय पॉलिटिक्स हें मॅथमॅटीक न्ही, प्युअर मॅथमॅटीक आसत ना केन्ना. तेन्ना जे लोक तेज्या वांगडा फाटल्यान MG म्हणून आशिल्ले न्ही ते सगळेच लोक तेज्या फाटल्यान काँग्रेस आसा म्हणून वतले अशें कांय गॅरंटी ना. दुसरी गजाल तेणें सांगलें कोणें जर ZP इलेक्शनाकूय तो जिखूना. म्हळ्यार ZP इलेक्शन हें फक्त पंचायत पुरतें आसा, तेज्या भितर फोंडा सिटी नाशिल्ली. हांव अशें म्हणिना की आमचे पंचायत एरियांनी भारतीय जनता पार्टीची मतां आसा म्हणूनच तर आमी ZP सीट सुद्दां आमी तो जिखून हाडलेलो. बरोबर, केतन भाटेकरांचो भिकू केरकर हो उमेद ZPक दिल्लो आनी तेज्या उपरांत तो तुमचो म्हणजे विश्वनाथ दळवी त्याच बरोबर रितेश नायकान जाका प्रितेश गांवकाराक सपोर्ट केलो तो भाजपा वतीन निवडून येयलो. तुम्ही म्हणटा आयडियोलॉजीच्या प्रमाणे लोकां मतां मारपाची आसा, म्हणजे तुमचें अशें मत आसा म्हणजे काँग्रेसी मदीं दुफळी निर्माण जावन डॉक्टर केतन भाटेकराक खंय तरी मतां विभाजन जातलें अशें तुमकां दिसता? डेफिनेटली विभाजन जातलीच, कारण तेज्या फाटल्यान जे सगळे लोक आशिल्ले तुमकां आतां सांगला प्रमाणे MG म्हणून जे आशिल्ले न्ही केतन भाटेकार एक इंडिपेंडंट पर्सन म्हणून आशिल्लो ते तेज्या वांगडा वचत एखादे MG म्हणून आशिल्ले. कारण ताणें पळयलां न्ही तिसऱ्या इलेक्शनाक तिसरी पार्टी, पयल्या इलेक्शनाक भाषा सुरक्षा मंच, दुसऱ्या इलेक्शनाक MGO, तिसऱ्या इलेक्शनाक आपली काँग्रेस पार्टी. म्हणजे खंयच्याय पद्दतीन ताका ते विधानसभेन पावल दवरपाचें आसा. सो एज अ काँग्रेस पार्टी म्हणून जर ताका मतां ही भरपूर मायनस जातली. ताका दिसता आसत की आपूण काँग्रेस आनी आपलेली स्वताची मतां जी आशिल्ली न्ही ती खूब कमी जातली. आनी जी काँग्रेसीन मतां काडलेली काँग्रेसीक पडलेली ती मतां राजेश वेरेकार म्हणून पडलेली. म्हणून राजेश वेरेकार तेन्ना पडलेली ताका, म्हळ्यार राजेश वेरेकारान जर तूं हेका मत मार म्हणून राजेश वेरेकारान सांगलें न्ही जाल्यार सगळेच लोक आयकतले अशें ना. त्या खातीर म्हणलें पॉलिटिक्स हें मॅथमॅटीक न्ही, ती कॅमिस्ट्री आसा भितर. राजेश वेरेकरान आतां सपोर्ट जाहीर केलेलो आसा डॉक्टर केतन भाटेकर, तसो विश्वनाथ दळवी हांचो सपोर्ट एका आसतलो रितेश नायकाक. सपोज जर रितेश नायकाक अजून तिकेट दिला, सपोज जर रितेश नायकाक तिकेट मेळ्ळी विश्वनाथ दळवीचो नक्कीच ताका सपोर्ट आसतलो हाची म्हाका खात्री आसा. कारण भारतीय जनता पार्टी ही कार्यकर्त्याची पार्टी, कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आमी ही सगळे सीट आतां पर्यंत लढत आयिल्ले आसा. तुमकां खबर आसा की पयलीं कितले सीट आशिल्ले आनी 2012तल्यान लोकांच्या गोंयच्या जनतेक आनी फोंडेच्या जनतेक खबर आसा 2012तल्यान जेन्ना भारतीय जनता पार्टीन गोंयच्या सरकाराचो ताबो घेतलो आनी त्या टायमार जो डेव्हलपमेंट जाला, ऑफकोर्स 2014 आमकां दिल्लीच्या सरकाराची साथूय मेळ्ळी. म्हळ्यार हें जें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ऑल ओवर गोवा हें जें आसा न्ही तें सगळे लोक पळयत आसा न्ही. प्लस ह्यो ज्यो स्किमी आसा गृह आधार योजना म्हण हें कोणें चालू केल्यो 2012 नंतर चालू जाल्या, तेज्या पयलीं कोणें काडूं ना अजून पर्यंत. सो काँग्रेस गव्हर्मेंटाचो तो हांगा जावं किंवा थंय जावं परफॉर्मन्स कितें आसा तो सगळ्या लोकांक खबर आसा. 60 वर्सां ताणें सेंट्रलाक कितें केलें तें लोकांक खबर आसा. आतां आमचो मित्र आमचो बाब शांताराम तो उलयलो डेव्हलपमेंटाचें. सो डेव्हलपमेंटाचें फोंडें उलयता आसतना म्हाका तरी दिसता की फाटले 3.5 वर्सां फोंड्या डेव्हलपमेंटा पासून आमी मातशे दूर उरले. कित्याक लागून की आमी एक माजी सरपंच आनी आयज देखून हांव VDC कन्व्हिनर म्हूण आहा कुट्टी खांडेपार. हांव पळयतां की आमचे रोड्स आहा कितें आहा खंय मूव करताले जाल्यार खंयच कांय जायना. हांवें काँग्रेसचोय काळ पळयल्लो, त्या टायमार कसो डेव्हलपमेंट जाता तो. रवी नायका बरोबर आमी भोंवताले आनी आयज जें फोंड्यान जें कितें आसा मोठे मोठे प्रोजेक्ट ते सगळे काँग्रेसीचें देणे, हे लोकांक काँग्रेसीचें देणे. जावं तें हॉस्पिटल जावं हें मार्केट कॉम्प्लेक्स आयज आमच्या फुड्यानूच आहा. जाय तशें आयज तेजो उपयोग जायना. आयज 12 वर्सां जावन गेली तें कंप्लीट जाल्लें आसा. जो हो विकास केला तो काँग्रेसीन केला फोंड्या आनी तेजें प्रूफ जाल्यार म्हजें नांव एज अ पंच नाल्यार एक सरपंच म्हणून कुट्टी खांडेपार पंचायती 20 कडेन तरी लागलेलें आसतलें. मागीर ती स्विमींग पूल आसूं, मागीर तो ग्रावंड आसूं, मागीर खंय बालवाडी आसूं, जावं खंय RDAचें हॉल आसूं. सो हो इतलो कितें आसा की हांव ठामपणे सांगता की हो विकास हो काँग्रेसीन केल्लो. ना सध्या पळयत जाल्यार भाजप हाची व्याख्या विकासा कडेन जाता. म्हणजे आतां सध्या भाजप वावुरता विकसीत भारत करपा खातीर, मात्र फोंड्यांत हो विकास जावंक ना अशें म्हणटा तुमी. हांव इतले वर्सां रवी नायका फुड्यान काम करता आसतना हांवें पळयल्लें की रवी नायकाचें विजन आसलें काम करता आसतना. काँग्रेसी हितूंतल्यान हांव लागींतल्यान आसलो तेज्या एज अ ब्लॉक प्रेसिडेंट एज अ सरपंच लागींतल्यान तेजी मिटिंगी देखून हांव अरेंज करतालो. सगळें कशें कितें आहा तें आमी पळयताले. आतां फाटल्या फावटी हांगा CM येयलो की CM म्हणूंक लागलो की रवी नायकाचें विजन आमी फोंड्या आहा तें फुडें व्हरता. सर हांव
रवी नायकाची इतलो क्लोज आसलो हांव इतें सांगूंक शकता की रवी नायकाचें विजन आसलें तें फोंडा हो थर्ड डिस्ट्रिक्ट करून फोंड्या हें कॅपिटल करपाचें आसलें. हांवें ताजे फुड्यान बसून सगळें प्लॅनिंग पळयल्लें, खंयच्यो ओल्ड बिल्डींग आसा त्यो मोडून कितें जावपा जाय, खंयचे आनी कितें आसा क्वॉटर्स आसा ते मोडून हांगा कितें जावपा जाय, थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाय जाल्यार आमी खंय कमी पडपा जायना, तें तेजें विजन तें आसलें. पूण BJPन हें करता आसतना फोंड्या आमकां भायर उडयलें आनी ना रवी नायकाचें स्वप्न पुरें करूं ना. हाजे पयलीं जेन्ना रवी नायक मिनिस्टर आशिल्लो काँग्रेसच्या टायमार तो सांगता तें जातालें, तो सांगता तें इम्प्लिमेंट करताले, जे सांगता ते प्रोजेक्ट करताले. BJP कितें करता, कोणाकूच वयर सरूंक दिना, तांकां चिड्डिता. आनी फाल्यां तरी निवडणूक आनी कदाचीत BJPचो कॅन्डिडेट हांगा फोंड्यान आयलो ताकाय सुद्दां ते चिड्डितले. तर कित्याक तांची ती एक फॅसिस्ट रूल आहा, ते सर्टन लोकांकूच ते वयर काडटा. सर्टन लोकां, सर्टन तांचे लोक तांकांच ते वयर काडटा, दुसऱ्यांक ते फुडें सरपाक सुद्दां दिना. काँग्रेस तशें न्ही, काँग्रेस सगळ्या लोकांक फुडें सरूंक दिता. आतां काँग्रेसीन थोडे ड्रॉबॅक आहात ते आमी सुदारून घेतले, हातूंत तो फरक व्हडलोसो दिसना. पूण इतलें म्हाका सांगपाचें, फोंड्या म्हणटा तो काँग्रेसचो सीट आनी ती काँग्रेसूच फोंड्यान ह्या सिटाचेर येतली. बाब जॉन पेरेर आणि राम कुंकळकर हाणें सांगलें की कशा तरेन काँग्रेसीच्याच काळात डेव्हलपमेंट जाल्लो म्हणून. तुमी नगराध्यक्ष जावन गेले भाजपाच्या वतीन, तुमी तुमचें कितें हाचेर म्हणणें स्पश्टीकरण आसा? काँग्रेसच्या टायमार ताणें फावंडेशन स्टोन घातलो, IID हॉस्पिटलाचो स्टोन घातलो फावंडेशन, कंप्लीट केलें पर्रीकर गव्हर्मेंटान. राजीव गांधी कला मंदिराचो फावंडेशन स्टोन घातलो. जेन्ना पर्रीकर चीफ मिनिस्टर जाले आनी रवी नायक डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना तेजें काम कंप्लीट करून इनॉग्रेशन केलं. कितलींशीं वर्सां MIBK स्कुलान भुरगीं लेट पावतालीं एग्जामीक सुद्दां. खांडेपुरतो रोड पूल जो आसा न्ही इल्लोसो आशिल्लो, इतलो फास्ट केलो तो ब्रीज. आनी सारकें आतां जॉनाच्याच सायडींतलो तो हें तें आनी फोंडेच्याच न्ही, बाकीचे सुद्दां डेव्हलपमेंट तुमी घेतले न्ही. आतां हें फक्त फोंडेच्या डेव्हलपमेंटा पुरतें जालें. फावंडेशन स्टोन घालप हें डेव्हलपमेंट न्ही, तें काम पूर्णत्वाक व्हरप हें डेव्हलपमेंट. आमच्या बरोबर आसा प्रशील, तुमकां कितें दिसता? जशें शांताराम बाबान सांगलां तशें की जशी अजून टिकेट डिक्लेअर जाल्ली ना, 2 कॅन्डिडेटाची नांवां आसा, रितेश रवी नायक आनी अपूर्व दळवी. आतां पळोवपाक वचत जाल्यार अपूर्व दळवी हें कार्य बरें तेणेन चालू दवरलेलें आसा. तो मेडिकल कॅम्प करता किंवा कोणाचे फाटी पावसान घर मोडलें तेन्ना तेणेन ताका मदत केली, आर्थीक सहायता केल्या. प्लस तो क्रिकेट टुर्नामेंट दवरता, म्हणजे सोशल हितूर तो बरो एक्टीव आसा. सो आतां जर ताका टिकेट दिली जावं रितेशाक टिकेट दिली जाल्यार आमी एज अ कार्यकर्ते, BJPचे कार्यकर्ते म्हणून आमी ताका पूर्ण तेंको दितले. आनी आतां तुमी हालींच पळयलां ZP इलेक्शनाक जवळ जवळ गोंयांत BJPचेच मेजॉरिटीन सीट आयिल्ले आसा. सो म्हाका दिसता की पार्टी आज डेव्हलपमेंट पळयता, लोक आज डेव्हलपमेंट पळयता आनी मतां मारता. आमच्या बरोबर आसात समाज वावुरपी विराज सप्रे, जे इनफ इज इनफ चळवळींतले कार्यकर्ते आसा. हालींच आतां पयरूच फोंड्यात इनफ इज इनफ निवृत्त न्यायाधीश फर्दीन रिबेलो हांच्या फुडारपणा खाली जाली. तुमकां कशें, तुमी सद्या न्यूट्रल आसा, म्हणजे दोनूय बाजूचो विचार तुमी पळोवन आनी तुमी सद्या लोकांच्या हिता खातीर वावुरतात. म्हणजे सद्या जर पोटवेंचणुकेक सद्या कोण उमेदवार सद्या सार्थ थारतलो अशें तुमकां दिसता? पार्टी चेंज केली म्हणून मतां पडटली अशें केन्ना गृहीत धरचें न्ही. सगळ्यांत म्हत्वाचो मुद्दो जो आज पेटला गोंयभर आंदोलनां जाता ती 39A चेर भाटेकारान अजून पर्यंत एक शब्द काडूना. कित्याक तो म्हाका जाय, तुवें टिकेट काँग्रेसीची घेतली, सगळें घेतलें, पूण वॉट इज युअर स्टँड अबावट 39A? लोकांक हें तुवें सांगूं जाय फोंडेकारांक, 39A चेर तुजो स्टँड कितें तो आज पर्यंत. तेन्ना लोक ठरयतले की कितें करपाचें तें. रवी नायक बाब आशिल्लो 25 वर्सां फोंडेचो आमदार आशिल्लो काँग्रेसीचो. फोंडेचो जर तुमी प्रोग्रेस पळयत, डेव्हलपमेंट पळयत, ते 50-50 आहा. डेव्हलपमेंट हो नांव फक्त, सगळे प्रोजेक्टाचें उद्घाटन जाता पण नंतर फॉलोअप कांयच जायना. तुमी मार्केट कॉम्प्लेक्स जर पळयत, हातूंत 0 पार्किंग आहा. पार्किंग जें आशिल्लें त्या पार्किंगार जाग्यार तेणें वेंडर्स बसयल्या, सकयल फीश मार्केट केलां आनी म्युन्सिपालिटीचे बायलॉज म्युन्सिपालिटीनूच मोडल्या. आनी मजा पळयतलें जाल्यार फोंड्या इतले वर्सां रवी नायक बाबा आशिल्ले, उद्धार जावं जाय आशिल्लो. हांगा युथांक नोकरी मेळपाक जाय आशिल्ल्यो, फॅक्टरी जावपाक जाय आशिल्ल्यो. हांगा बेतोडा फॅक्टरी आशिल्ली, स्वर्गेस्त बाबय प्रभू हाणें ही फॅक्टरी हाडिल्ली खंय बेतोडा. ताजे नंतर थंय आजुनूय एकूय नवो असो प्रोजेक्ट कांय आयलो ना, बरी फॅक्टरी आयली ना. आज तुमी गोंयांत पळयत, सगळे कडेन वेर्णा बिर्णा पळयत जाल्यार गोंयकारांक संदी दिनात. भायल्या लोकांक कोल्हापूर म्हण, बेळगांव म्हण, थंयच्या लोकांक हे कामाक येता आनी गोंयकारांक सायडीक दवरल्या. आमचें हें फोंडा जें आसा हें कॅपिटल जावन आसा. पणजे कॅपिटल, पूण फोंडा हें बिजनस इकॉनॉमिकल कॅपिटल जर म्हणत जाल्यार हें फोंडा शहर. हांगा चारय वटेन देवळां आसा. हांगा आमकां इको टुरिजम करपाक मेळटालें.
आमचे जे बेकार भुरगे आसा तांकां कितें तरी करपाक मेळटालें. उदक आमकां भरपूर येता हांगच्यान दुसर सगळें उदक स्टोर करून खंय तरी कितें करून लेक्स करपाक जाताले, बोटींग करपाक जातालें, सर्फिंग करपाक सगळें जातालें. पूण कोणाकूच इच्छा काय ना. इच्छा कितें आसा सगळ्यांक हांगा खुर्ची. आता तुम्ही आता सगळे फाटले म्हणजे डेव्हलप कशा पर्यंत जावपाक जाय हाचेर तुम्ही भाश्य केलें. मात्र सध्या जे आमकां उमेदवार दिश्टी पडटा म्हणजे डॉक्टर केतन भाटीकार आसूं, रितेश नायक आसूं आणि विश्वनाथ दळवी हांचे ना. म्हणजे खंयचें नेतृत्व तुमकां फोंड्या खातीर सार्थ थारतलें अशें सध्या तरी दिसता. आतां तरी हांव जे फॉलोअप करता त्या मनान फाटल्या फावटी अपुराचेर अन्याय जालो तेन्नाय ताजी तिकेट काडून रवी बाबाक दिली. आतांय जर तिकेट काडून रितेशाक दित आतांय ताचेर अन्याय जातलो अशें म्हाका दिसता. सध्या आतां रितेश नायकाक उमेदवारी दिलेली आसा अशें म्हणजे सध्या तरी चल्लां आणि दळवी हांकां मातशें बाजूक दवरला. म्हणजे हे तुमकां अशी ट्रायल बीन कशी दिसना फुडल्या आतां कित्याक 5 म्हयन्याचोच कार्यकाळ मेळटलो मागीर तुमकां अशें दिसना. फर्स्ट ऑफ ऑल आय ओपोज दीस बायपोल इलेक्शन. गरज नाशिल्ली इलेक्शनाची. जर घेवपा आशिल्ली जाल्यार तुमी रोखडेच 2 म्हयन्यांनी घेवपाची. जेन्ना आमचे रवी नायक बाब गेल्ले तेन्ना 2 म्हयन्यांनी घेवपाची गरज आशिल्ली. आतां उरल्या कितले हार्डली 6 to 7 months. तुम्ही 7 म्हयन्यान कितें डेव्हलपमेंट करतले म्हाका सांग. कितें टायम दिलो कोणी येवता मागीर भाटेकार येवं जावं रितेश येवं जावं अपूर येवं कितें म्हण टायम मेळटलो हांकां स्कोप कितें मेळटलो कित्याक तिगूय नवे. म्हणजे होय सध्या प्रश्न उपरासपा सारको आसा कारण की 5 म्हयन्याचोच कार्यकाळ आणि तातूंत भाजपान एक सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांचो वारसो आशिल्ले तांचेच सुपुत्र रितेश नायक हांकां उमेदवारी दिलेली आसा आणि विश्वनाथ दळवी हे जे आसा ते कार्यकर्त्यां मदीं वावुरलेले अशें एक प्रतिनिधित्व आसा. मात्र सध्या पळयत जाल्यार ही रणनिती काय दोनूय पक्षांची कारण की एका सायडीन अशें चित्र सध्या उबें जावप साहजीक आसा. सर एक ज्येश्ठ पत्रकार म्हणून तुमकां कितें दिसता कारण की भाजप जो आसा तो सदांच आपलो उमेदवार पयलीं जाहीर करतालो आणि काँग्रेस कितें करताले मातशें फाटीं रावन एक बॅक फुटाचेर मागीर आपले उमेदवार जाहीर करताले. सध्या जर हांगा पळयत जाल्यार अशें चित्र दिसता की काँग्रेस ठामपणे आसा की डॉक्टर केतन भाटीकार निवडून येतलो म्हणून आणि भाजपाचे पळोवया सध्या म्हणजे ते तेंची कितें शिस्ता भितून पॉलिटिक्स अशें तुमकां दिसता. अगदी स्पश्ट आसा की हांगा भाजपान आतां शांताराम बाबान किंवा प्रेसिडांत कितें सांगू कार्यकर्ते काम पण आतां आमी पळयता गेली 4 वर्सां की भाजपान 2 ग्रूप आसा. एक विश्वनाथ दळवी ग्रूप आणि एक रितेश म्हणजे पयलीं पात्रांव आशिल्लो आतां पात्रांव गेलो म्हणटो रितेश हे ग्रूप आसा. आणि हे विराजान सांगलां ते बरोबर की अपूर दळवी हो तांचो एक निश्ठावंत. विश्वनाथ दळवी म्हणटा तो तांचो पयलीं पासून निश्ठावंत. तो RSN आशिल्लो तांचे वांगडा काम करतालो कोण नाशिल्ली BJP तेन्ना सुद्दां अपूर आशिल्लो म्हणटकूच परत तेजे रवी काडलो आनी ताचे अन्याय जालो. म्हणजे आतां परत रितेश येती परत तेजे अन्याय जातलो. हे सगळे तकलेन धरून ही तिकेट डिक्लेअर करपाक ते फाटीं फुडें येतात. एक्चुली हांवें विराजान सांगलें त्या प्रमाणे ही इलेक्शन जावपाची JDP बरोबर. आता ही सहानुभुतीचेर तांकां सध्या उमेदवारी दिला आणि समज निवडून येवंक ना जाल्यार फुडें मागीर ते विश्वनाथ दळवी काडटले फुडें अशें बीन कितें गणित आसा. कित्याक सध्या भर पळयता डॉक्टर केतन भाटीकार अशें गणीत आसूं शकता. समजा अशें धरुया ह्या फावटी रितेश पडलो तर फुडल्या फावटी विश्वनाथ दळव्याक ते आरामात तिकेट दिवपाक शकताले. पडलो आनी आयलो जाल्यार सुद्दां BJP चेंज करूं शकता. BJP कितें करूं शकतात फाटल्या पल्लवी देपे हाडली तांणी सावयकार इतले आसतना बाबू कवळेकार बी आसता सो ते कॅन डू एनीथींग तशें प्रॉब्लेम ना. पण तांणी एखादी हे 5 म्हयन्यात कित्याक दळव्याक घालुया बरीच म्हणजे ताका सायडीक जसो रिजर्व बॅट्समॅन आसता एक मागीर तो बॅटींग करपाक येता तसो ताका दवरलो जातलो फाटल्यान. तांची स्ट्रॅटेजी ती आसूं शकता. पूण ते फाटीं फुडें येता कारण चटकन तिकेट डिक्लेअर केली की दुसरो जो ग्रूप आसा ते दळव्याचो एक व्हडलो ग्रूप जाला तयार आनी तो ग्रूप फाल्यां रिवेल जायत काय कितें रिवोल्ट जायत काय कितें अशें ते उलयतात. दळव्याचो ग्रूप म्हणजे भुरग्यां म्हणून म्हाका खूब मेळटा ताचे सायडीक ते म्हणटात कित्याक आमकां मेळची न्ही हो आतां विश्वनाथ दळवी गेली 3 वर्सां काम करता. म्हाका एक निमणो प्रश्न तुमकां विचारपाक जाय. इन केस समज आतां हो डॉक्टर केतन भाटीकार निवडून येयलो आणि समजा रितेश नायक पडले इन फ्युचर भविश्यान जेन्ना ही 2027ची विधानसभा वेंचणूक येतली तेन्ना समज विश्वनाथ दळवी वर्सीस काँग्रेसींतल्यान केतन भाटीकार अशें उबे रावले जाल्यार कोणाचे पाळणे हे आसा बरगस्त आसा. डिपेंड्स. आतां समजा तुमी म्हणटा केतन भाटीकार निवडून आयलो तर आमच्या फोंड्यान हाणें सांगलें खूब प्रॉब्लम आसा तो कित पर्यंत सॉल्व करूं शकता. परत तो नवो ताका तितलो अनुभव ना तें पळोवचें पडटलें. आनी समजा तो फेल जाता असो दिसलो जाल्यार दळव्याक चान्स पडूं शकता फुडें कारण तो दळवी फ्रेश आसतलो न्ही. लोकांक कितें आदार कितें तरी जाय हो नाल्ल तो म्हणटकूच तो एक वचूं शकता दळव्या कडेन. आणि जरी निवडून येयलो जाल्यार मागीर राजेश वेरेकरूय आसा त्यांच्या मदीं दुफळी परत काँग्रेसी मदीं जावची ना. हय ते राजेश वेरेकर 27 म्हाका दिसता तो उबो रावतलोच अशें हांवें आयकल्ल्या सोर्सीस प्रमाणे म्हाका कळ्ळां की तो एट एनी कॉस्ट तो 27 रिंगणां आसा म्हणटा. आतां 5 म्हयन्याची कित्याक झगडुया ताणें पयलीं सांगला स्टेटमेंट 5 म्हयने कित्याक झगडुया. आतां तो कसो उबो रावतलो कितें उबो ते म्हाजें सांगून नजो दॅट इज टू अर्ली टू टेल.
सध्या तरी हो फोंड्या पोटवेंचणुकेचो एकंदरीत नियाळ घेत जाल्यार ही दोन पक्षां मदीं सरळ लढत जावपाची आसा, स्ट्रेट फायट जाका आमी म्हणटा काँग्रेस आनी भाजप. सध्या जर परिस्थिती पळयत जाल्यार ज्या तरेन तेंच्यांनी उमेदवार दिलेले आसा हाच्या वयल्यान अशेंय दिसता की भाजप आनी काँग्रेस हांची फुडल्या विधानसभेच्या खातीर ही रणनिती तर न्हय न्हू, म्हणजे हे अमके अमके एक वेगळी अशी चाल हातून एक स्पश्ट जाणवता. मात्र सध्या उमेदवार कोण वेंचून येतले हाचेरूय फुडें रणनिती शिजपाक शकता अशे तरेचे वारे सध्या फोंड्याच्या पोटवेंचणुकेंत तयार जाल्ले पळोवपाक मेळटा. ताकाच लागून हे जाणकार काँग्रेस तशेंच भाजपाचे समर्थक आमी आपयले. त्याच बरोबर आमचे ज्येश्ठ पत्रकार जे सदांच ह्या राजकारणाचेर उजवाड घालीत आसता, तेंचे बारीक लक्ष आसता, ते ज्येश्ठ पत्रकार मिलिंद मडगूड सर आमकां तेंच्यांनी बरें मार्गदर्शन केलें. अशा तरेन हो आढावो तुमच्या मेरेन पावपाचो आमी एक ल्हानसो यत्न केलेलो आसा. सध्या तरी आप किंवा आर्जीन सध्या आपले उमेदवार जाहीर करूंक नाशिल्ल्या कारणान सध्या तरी ही स्ट्रेट लढत दिसता. मात्र फुडें कितें चिन्ह ह्या फोंड्या पोटवेंचणुकेंत निर्माण जावपाचें आसा ते कळटा जशें लागीं येता, म्हणजे 9 एप्रिलाक वेंचणूक आसा, सगळें चित्र स्पश्ट जातलें. हाचे सगळे अपडेट्स आमी तुमकां दीत रावतले.